विविधता से एकता ह्या संकल्पनेतल्यान भारत देश एकठांय आयला। मात हालीं तेंपार कांय जाण जात, धर्म, भाशा, प्रांत ह्या विशयावेल्यान लोकां मदीं फूट घालपाचो यत्न करतात, अशें उलोवप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें। बुधवारा सांकळे एकता दौड कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले। तशेंच गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी एकता दौड कार्यावळी पार पडल्यो। पळयात। सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीच्या निमित्तान रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम पुराय देशभर आणि गोंयभर आसा। 31 डिसेंबराक सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती हो कार्यक्रम दिवाळी असल्या कारणान एक दीस आम्ही पयलीं करता। माननीय मोदीजी यांच्यानी देशाची एकता आणि अखंडता ही अखंड दवरपा खातीर रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम सुरवात केलो। आज देशाचे तमाम युवक आणि भुरगे हे देशाच्या एकते आणि अखंडते खातीर ही तेंची दौड आसा। हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता। गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम जालो। हांव आमच्या बिचोली तालुक्यांतल्या सांखळेंतल्या कार्यक्रमान डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हांच्यानी आयोजीत केल्ल्या रन फॉर युनिटी कार्यक्रमान भुरग्यांच्या बरोबर पार्टिसिपेट जालो। म्हाका खूब उमेद आयली। भुरग्यांक देशाची एकता आणि अखंडता जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हो देश विविध संस्कृती, विविध भाषा, विविध जाती, विविध धर्म हातूंतल्यान विभागलेलो जरी असलो जाल्यार हिंदुस्तानी म्हणून एक आसा आणि हीच मेसेज एकतेचो संदेश दिवपा खातीर ही रन फॉर युनिटी आशिल्ली। माननीय मोदीजी यांच्यानी रन फॉर युनिटी ह्या कार्यक्रम सुरू केलो आणि ह्या देशाची एकता आणि अखंडता सरदार वल्लभभाई पटेलाच्या उपरांत परत एकदा देशाची एकता दवरपा खातीर तेंच्यांनी दिल्लो कॉल एकता दौड हाच्या खातीर तांचें खूब खूब अभिनंदन करता। गोंयांत हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन्स हे सगळे जाण एक आसा ही मेसेज दिवपा खातीर एकता दौड आज गोंयांत ऑर्गनायज केल्ली। हांव माननीय मोदीजीचें अभिनंदन करून एकता दौडीक गोंयभर जितके भुरगे पार्टिसिपेट जाले तांचें खूब खूब अभिनंदन करता।